स्टुडंट मिडियाच्या माणका मोतया कार्यावळीचे आयज 150 भाग बसतात आनीक ह्या भागाक आयज एक आमकां खडेगांव तियात्रिस्ट बार्टिस्ट बरो कलाकार आमकां फावो जाला आनीक तो ह्या बॅटलबाटी गांवचो पूत ताणें पालकाचो जायतो बरो वावर केला आनीक आयज आमकां सहयोग जाता ताच्या सांगाताक थोडी भासाभास करूंक तुमकां समेस्तांक खुशाल करूंक तुमी जाणांक सोदतात कोण तो चल ताच्याच लागीं वेता आनी तुमकां इंट्रोड्यूस करून दिता गॉडविन आफोन्सो आयच्या माणका मते कार्यावळींत तुका माय मोगाचो येवकार दिता आसतना आमी समेस्त आमच्या कोंकणी मोग्याक माय मोगाचो येवकार दिवया आनीक आयच्या कार्यावळीक सुरवात करुया हो जावन आसा गॉडविन आफोन्सो आयच्या 150व्या एपिसोडाचो आमचो मानेस्त म्हाका खुशालकाय भोगता आयज म्हाका सहयोग जालो तुज्या सांगाताक थोडी भासाभास करूंक गॉडविन तियात्राच्या पालकाचेर तुवें तुजो मोलादीक वावर केलेलो आसा हांव मातसो फाटीं वेता आनीक ज्या ज्या मानेस्त कलाकारा सांगाताक तुवें ज्यो भुमिका केल्यात त्याचो ह्या वेळार उगडास करूंक मागता वय ते वतन बाब सांगपा म्हणल्यार तुका म्हाका एक खुशालकाय भोगता सांगूंक की जेन्ना हांव पालकांत चडलो तेन्ना म्हाका जायते सिनियर आर्टिस्टां बरोबर एक्ट करपाची संदी मेळ्ळी आनी ते म्हटल्यार आमचो सर्गेस्त एम बॉयर येस एम बॉयर मागीर म्हजेंच काजन कॉमेडी क्वीन म्हणटा ताका प्लातिल्डा तशेंच सिरियाको बाब सिरियाक जेसी आनीक आनी जायतीं आसा पूण म्हाका नांव येयना सद्याक सांगपा तुका ओ जो रोज मागीर अनिल कुमार हे आमचे मुंबयचे आर्टिस्ट म्हणटात तेंच्या वांगडा खूब जाणांच्या वांगडा हांवें एक्टींग केलां आनी तितलें न्हू आमचो कोण तो एंथनी सेन जावं आमचे ट्रियो किंग्स तेंचे बराबर एक्टींग केलां एच ब्रिटन आनी सांगपा म्हणल्यार तुका तेमी सगल्यांनी मुगेलें एक्टींग वाखाणलो आहा आनी ते म्हाका उर्बा दिलो आहा म्हणजे तूं एक बरो कोडेगांत एक्टर म्हूण जावं जुनियर रॉड आमगेलो रुजार रॉड्रिगीस जाका हांव चड तियात्रान हांव तेका नाचिलां जावं इवन रोसफन्स तेकाय बी एक्ट केलां पूण तेजेय बराबर नाचपाक म्हाका संदी मेळ्ळी तशेंच आनी आमचे बाय एनी जेंचे कबा नाचता तेका देखून म्हणजे हांव तांकां सगळ्यांक वाखाणटा ती बरी खडेगांत एक्टर्स हाचें म्हणणें कारण इतलेंच आसतलें की जेन्ना जेन्ना तूं पालकाचेर चडला तांचें तुका मार्गदर्शन फावो जालें आसतलें हय सांगपा म्हणल्यार तुका म्हाका तियात्रान इन्स्पिरेशन मेळोवपाक कारण म्हणल्यार तो रोजफन जेन्ना तेगे गांठ हो तियात्र चलतालो तेदोण हांव कॉलेजी आसलोलो चोगले कॉलेज 12th स्टँडर्ड आनी जायत पार्टी हांव कॉलेज भांग कोन्न हांव आनी म्हगे फ्रेंड दोगोय आमी तियात्रा येताले तेगे तियात्रा येताले आनी आमकां हाफ फेस मेळटालो आनी तुका म्हाका सांगपा हितू हें दिसता की तेगे तियात्रांत तूं ते गांठ तियात्रांत तूं लेखांत सगळें हांवें बाय हार्ट केल्लें आनी हांव म्हणटालो आनीक तेदो तो तियात्र सारको हीट घडया आयजूय तुका त्या खांताचो उगडास आसतलो ओय कांता उगडास आहा म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सांक आदलो उगडास करून दाखयल्यार अदीक बरें जातलें ओय दुस्मानांनी सुजीक अपघात करून तोपलो बालो दुखाचो ताच्याच मोगाक हांव आशेतालो फुडार करूंक सुखाचो गॉडविन खरेंच घाट तियात्राचो उगडास करता म्हटल्यार इगर्जेची घाट वाजली आनी दुखेस्त घाट म्हाका दिसता कोणी तरी सोंपला आसतलो जावं कोणाचें तरी मरण जावं मरणाचें मीस आसतलें कांयच परवाना तर ही कार्यावळ फुडें वता आसतनाच गॉडविन एक गजाल हांव तुज्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतालो कारण आयज म्हाका दिसता पालकाचेर जायतीं वर्सां तुवें वावर केला हय कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं सांगपा म्हणल्यार तुका पालकाचेर म्हगे प्रोफेशनल वर्सां म्हणल्यार आतां म्हाका 21 वर्सां जाता 21 वर्सां 91 हांव पॅट्रीक दोरादोस तेगे तियात्रान भितर सरलोलो आतां तियात्र शिकलोलो चुकता बरो तियात्र तो एकदम आनी तेजे उपरांत मागीर म्हाका जायत तियात्रांनी ऑफर मेळ्ळी रोखडो म्हाका पास्कोवाल आणयलो पास्कोवाला तियात्रान जायत केलें शो मागीर म्हाका
रुजार रॉड्रिगीस आनी मागीर म्हण तूं तेज मोद्या मोदें बी जायते तियात्रांनी जायते डायरेक्टरांगेर नाचले जसो मारियान तेगे नाचिला मागीर जॅक फेरीगे नाचिलो मोदें मागीर रोसवन्स नाचिला मागीर मारियो दे वास्को पाल सुवारीस मागीर सोद्या ऑल्टन आनीक आनी ऑफरूय जायत्यो म्हाका येयल्यो जेकोबागे देखून ऑफर येयलो म्हाका पाद्री तियात्र नाचपाक पूण तेदो म्हाका नाचो मेळ्ळो ना कित्याक तेन्नाच हांव काजार जाल्लो दॅट वॉज इन 97 आनी हांवें लॉंग लीव घायल्ली 45 days आनी तेन्ना रोखडो म्हाका तेगे ऑफर येयली आनी म्हाका म्हणूं लागलो तो आपल्यागे पाद्री तियात्रां नाचत काय म्हणजे हांवें सांगिल्लें तेका प्रॉब्लम लिवे कित्याक तेगे तियात्र नाचतो जाल्यार ईच एंड एवरी डे तियात्र आसत तेगेलो सो म्हज्यान तें मॅनेज करून जावपाना म्हूण हांवें तेका सांगिल्लें आनी मुगे लिवूय तेन्ना सोंपत येयल्ली तेन्ना हांवें सांगिल्लें जेकोबा म्हणलें म्हाका जायत खुश आसली तुगे तियात्रां नाचपा पूण म्हाका म्हणलें जायना आनी तोय म्हाका म्हणूंक लागलो आपल्या जायत खुश आसली तुका घालपा देखून हांव पण तुजे बगलें गॉडवीन पळय एक योगायोग म्हणटात ते भशेन आयज आमच्या एपिसोडाची 150वो एपिसोड भायर सरता आनीक म्हज्या लागीं तुका चावी दिवंक चावी ना कारण तुका पालकाचेर 21 वर्सां बसतात ओय थँक्यू तर गॉडवीन ह्या 21 वर्सांच्या काळांत तुवें तुजें स्वताचें अशें कितले तियात्र बरयले मुगे स्वता तियात्र हांवें सद्याक एकूच तियात्र दाखयल्लो पूण दॅट वॉज इन 1987 आनी त्या तियात्रां नांव समाज गुन्यांवकारी आनी हो तियात्र आमच्या गांवांत दाखयल्लो हांवें आनी तेतूंत हिरो आसलो मिनी मारियो हिरोईन जुआना आसलें आनी आमगे कॉमेडियन आंबे आनी बेबो ते कॉमेडियन आसले तेतून आनी हांवूय आसलो त्या तियात्रांत आनी आमचे गांवचे थोडे भुरगे तो तियात्र म्हाका आनी दुसरे कडेन देखून एक्चुली येयल्लो पूण तेन्ना आमगेलो आनी एकूय तियात्र चलतालो गॉडवीन म्हाका दिसता ह्या वेळार आमी एक तुज्या खंयच्या तरी एक कांताराचो व्हिडियो पळोवया आनीक कार्यावळ फुडें व्हरोया ओके या सकाळी उठून काटीर बसून आर्गां दिवून देवा कोत्ता रोजार करून कोशेन भरून नस्तो करूं कोया बसता मेजार नस्तो करून नोदोर मारून अनुभव घेता कितें आयला ते वळखोवान पोतरार पोत्र ते वाचून येता दिसून करप्शनाक बुडला म्हूण आमचे गोवाशार खरेंच आतांच तुजें आमी एक कांतार पळयलां आनीक हातूंतल्यान आमचे ऑडियन्स दुबावरेन खुशाल जातले जे भाशेन तुवें तें गायलां जे भाशेन तुजो आवाज आनीक तुजें एक्टींग हातूंतल्यान लोक खरेंच खुशाल जावंकूच जाय तर गॉडवीन जितलीं वर्सां तुवें पालकाचेर काडल्यात आनी एकूच तियात्र जाचेर तुवें आतांच भासाभास केल्या जो तुवें तुज्याच गांवांत दाखयला तरी आसतना तुजी एक बाजू हांवें पळयल्या ती म्हटल्यार जायतीं वर्सां जालीं तूं दुसऱ्याच्या तियात्रांत वांटेकार जातोस तो आपलोच तियात्र कसो आपल्या भुजांचेर पेलता ही खरी गजाल एकदम खरी कित्याक जेन्ना हांव दुसऱ्याच्या तियात्रान हें कोत्ता तेदोणा म्हाका एक खोस भोगता म्हणजे हांवें कितें तरी देवान म्हाका जेन्ना टॅलंट्स दिल्याय हें दिलो आहा तेन्ना हांवें मुगे कितें तरी घालपाक जाय आनी जेन्ना बरें आहा तेंच करपाक म्हणजे बरें जातो जाल्यार सो मुगेले सदां हुंयचें जावं तो डायरेक्टर मुगे सजेशन्स आसताय म्हणजे हें अशें केल्यार बरें दिसपा न्हू हांव हिंचाच परमिशन घेता तुका बरें दिसता जाल्यार आमी करया मागीर चडशें तें म्हाका वय म्हणटाय हें बरें आहा अशें करया गॉडविनान सांगिल्लें तें बरें आहा मागीर अशें करया इवन कॉमेडी म्हाका सदां रुजार रॉड्रिगीस म्हणटालो गॉडविन यू हॅव अ नॅक फॉर कॉमेडी म्हणजे कॉमेडी हितून तुका हें आहा कितेंय तर तुज्या हांगा आहा कला आहा कॉमेडीची आनी कॉमेडी सांगपा म्हळ्यार हांव बरयतां कॉमेडी आनीक कॉमेडी देखून हांव जायते डायरेक्टरां कॉमेडी देखून हांव तेंगे हितून हांव बरयना खरो पूण तें बरयलो कॉमेडी हांव आनी पॉयंट्स सांगता सो अशें केलें आनी बरें दिसतलें इवन हांव कॉमेडियन समतो डायरेक्ट देखून सांगता बाबा तुमी अशें कराय अशें केलें आनी बरें दिसतलें आनी ते मानून घेताय आनी ते कोताय आनी असो कॉमेडी जायत हिट वयता आनी त्या भायर जे तियात्रांनी जे कांत लागतात ताचोय थोडो बरो भार
तुज्या भुजांचेर पेलता आसतलो तूं. वय आनी तुका सांगपा म्हळ्यार रुजार रॉड्रिगीस तेका हांव सारको मानदिता, तो मुगे गुरू म्हूण, आनी तो फूल फ्लॅज डायरेक्टर आनी सारको बेस्ट डायरेक्टर म्हणटाय तो कित्याक तेगे तियात्र देखून स्टँडर्डा तियात्र. पूण तेणें म्हाका एक संदी दिल्ली, गॉड एक कांत मारया आपल्या गेलो कॉमेडी कांत तेगले तियात्रान, आनीक हांवें तेगे कांत मारलो आनी तेणें म्हाका सारको एप्रिशिएट केल्लो, एक कॉमेडी कांत तो, आनी तो सारको हॅप्पी जाल्लो तो हांवें हें केलें तें दोना. पूण तेका हांव मानदिता कित्याक तेगे म्युजीक देखून बरोवप, तेगे कांत मारप आनी तेगेलें सारकें टॉप. पूण हांव तुका सांगता तेका प्रायड आसना, पूण तेणें म्हाका सांगिल्लें बाबा तूं एक आपल्याक मारया म्हूण. तेणें सांगिल्लें तितल्यानूच एक पड्डो देखून तेगे मातशें हांवें चेंज केल्लो आनी तेका सांगलेलें बाबूजा रेस्ट केल्या तूं केस दिसता वय म्हणपा लागलो, बरो आहा तुवें सांगप बरें आहा म्हणपा लागलो, तशें कर. आनी तेणें म्हाका तो हें आनी तो तियात्र अशी फुलां भावतात. हें विचारपा फाटलें इतलेंच कारण की आयज तुवें पळयलां आसतलें जायते नवे नवे बरोवणार डायरेक्टर वयर सोदतात आनीक गरज आसा, पूण जायते फावट ते दुसऱ्यांची कला विकती घेतात आनी बाजारांत ती दाखयतात. ही एक वायट गजाल. जे भाशेन तुज्या आंगांत गुण आसात त्या गुणांचो बरे भाशेन उपयोग करून ते वेव्हारांत हाडपाची गरज आसा, न्हय विकते घेवन आपणाचें नांव दिवन. म्हाकाय दिसता आनी दुबाव लागता म्हाका की तुज्या हातांतल्यान अशें जायते भोव तियात्र तुवें बरोवन लोकां मुखार हाडल्यात आसतले, पूण दुसऱ्यांच्या नांवान कांयच परवा ना. पूण हांव ह्या वेळार आमच्या जे बरोवण्या डायरेक्टरांक सांगूंक सोदतां की जायतें गिन्यान तुमी घेवचें आसा. जेन्ना लोकां मुखार आमी एक नवें कितें तरी हाडटात आनी आमकां पालकाचेर जरी तो तिगोवन रावचें आसा जाल्यार आमच्या कश्टांचें कितें तरी आमी हाडपाची गरज आसा. हय सारकें खरें तुका हांव 100% तुका हांव तुज्या ह्या उतरां तुका हें दिता. कित्याक जाण तूं जायते डायरेक्टर आहाय आनी ते समजता हांव सारकें वयर मळबा पावल्लें, पूण सांगपा म्हळ्यार तेंगेलें काम जायते जाण दुसरे कोण दिताय. लायक होच जाणां कडेन डायरेक्टर आहाय ते कडेन ते मे बी ते स्क्रिप्ट बरयताय, पूण ते कडेन होच जाणां कडेन कांत मारूंक जायना, होच जाणां कडेन कॉमेडी बरोवपाक जायना, होच जाणां कडेन आनी कितें जायना. पूण हेतू सगल्यांक गेलो आसपाव आसता, सगळे हें कोन्न मागीर हें कोताय. हांवें ते कोण एक डायरेक्टर फूल कॉमेडी तेगे तियात्र हांवें दिल्ली, पूण तेणें मांडून गेल्ली आनी सगळ्या लोकांक देखून ती मांडून गेल्ली आनी तो तियात्र बरो हिट जाल्लो. आनी मुकोडे कॉमेडी देखून जायत्यो बरयलो हाय, सेपरेट कॉमेडी जावं बरोवन दोता. आनी तो तियात्र जातरी म्हाका एक्टरां म्हणटालें घडवी कॉमेडी तुवें बरयल्या रे, आनी केन्ना दिसना तुवें असो कॉमेडी बरोवपी म्हूण. अशें करून म्हाका आमगे बाय आतां ते कालांगूट ते जुगडास येता तें बरें ना, तेणें ही उतर म्हाका म्हणली घडवीन तुवें असो कॉमेडी बरयता आपल्या केन्ना घडवीन तुजे बगले केन्ना आमी येल जाल्या तूं आमकां हें हेल्प करतलो, ही उतर ते गेली. हांवें सांगलें हें सांगपा फाटलें कारण इतलेंच की हो अखंड गिन्यानान भरलेलो मनीस पयले सुवातेर ताच्या पदराक, कोंकणीन एक म्हण आहा की पदराक कितें तरी आसपाचें गरजेचें, ताच्या पदराक शिकोवपाचो आनी आपल्या शिकपाचो बरे भाशेन तो उपयोग करून ते वेव्हारांत घालपाचो प्रयत्न करता. आनीक आपलो घोराबो सांबाळटा आसतना दुसऱ्याचे घोराबे फुलोवंक तो आदार करता खेरीतपणी ह्या तियात्र मळार. आनीक ह्या खिणांत आमी ताच्या एका खंयच्याय तरी तियात्राचेर नदर मारुया आनीक फुडलीं पावलां मारुया. चलात. तुका कितें सांगूंक सोदता तें